हॅलो वासंती, कितें खूब दिसांनी गो दांडिया चलतालें न्हू गो, तुका हाती मेळटा गो. दांडिया दांडिया करून म्हाका फोन सुद्दां करुना. हें आयक, दांडिया खातीर तूं जेवपा फुकट मेळटा म्हणून वच म्हणटालें न्हू गो. हय, हांवूय गेलो गो दोन कडेन. हय, एकी कडेन गेलो मुगो दांडियाचें जेवपाक म्हणून एका देवळां. जाल्यार ती मुगो जेवण बरें आं, बेश्ट आशिल्लें. आनी रांदपी बिनपी जाणटेली बायलां घे आं बाबा, खाया आं बाबा अशें करून वाडटालीं मुगो. बरें दिसलें गो, जेवण बरें गेलें. म्हणून दुसरे दिसा गेलो मुगो. दुसऱ्या एका देवळान गेलो न्हू, जाल्यार वाडपी आशिल्लीं पळय बायलां, तीं अशीं मुगो तोंडां हें करून भिकाऱ्यांक बी वाडिना गो तशीं. म्हणजे आमी तुमी भिकारी येयले आनी आमी तुमकां वाडटा अशे तरेन तोंडां मुगो. पोटां जेवण वयता गो. हय, हांव भिलो, म्हाका जेवण जाय आशिल्लें आनी मुगो शीत इल्लें. वचों सुद्दां धाडस जायनालें. म्हणून कोणूय बी तुमगेली कोण ती वाडपाक बी रावता न्ही, तिंका कितें सांग जाणा, तोंडां मातशीं उमेदी दवरा म्हणून. रांदता ती बाबडी उमेदीन रांदता न्हू गो, वाडटाना मातशीं तोंडां बरीं इल्ल्यार बरीं दिसता न्हू गो. हय हय, तुका हांवें फोन कित्याक केला जाणा, 31 तारखेक तूं आहा मुगो मडगांव या मुगो लोहिया मैदानाचेर. हय, आमचो अनंत अग्निबाई आहा पळय तिंच्यांनी, शंकर फळजी, रामा काणकोणकार, हय तिंच्यांनी सगळ्यां आपयल्या. कित्याक म्हणजे आगो पळय आतां कसले हें काडटा मुगो आनी धर्मा मदीं झगड्यो पेटयता मुगो हे. म्हणून आमच्या सारके कोण जाणा जाल्ले लोक आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी एक येवन आमी एक कितें तरी ठरोवचें पडटलें. नाल्यार वाट लावन उडयतले मुगो. काय बरें आमचें गोंय मुगो बरे भशेन रावता, हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भाव कहे. हय, इलेक्शना तेंकताकीर मुगो हेंकां एक एक जाय पडटा. राजकारणां सगळीं आनी कांय ना. म्हणून आमी जाणा जाल्ले शिकलेले लोक आसा, तकल्यो वापरपी लोक आहा पळय, हय स्वताची मतां आशिल्ले लोक आहा पळय, सगळे एकी कडेन येतले. हय, त्या खातीर 31 तारखेक आमी 4:30 4:30 सुमार लोहिया मैदानाचेर मेळया आं. तुका व्हरपा येता हांव गाडयेन इस्कुटरीन. हय हय हय, आयक आनी आनी म्हाका एक सांग, तूं PWDन मुगो कामां. हय, म्हाका एक सांग, तुमगेली ती पॅचिंग मशिनां आसा पळय, हय गो रस्त्याक पॅच मारता ते. हय, हांव जाणा ते शहरांनी सिटीनीत म्हणून पयर जाल्यार सावयवेऱ्यां एक पॅचिंग मशीन पावल्लें गो. हय, आनी पॅचिंग मशीन येयलां मुगो आनी भूत खांबा वयल्यान आमचे सावयवेऱ्यां रोड आहा न्हू, थंय एक 2-3-4 कडेन कितें पॅच मारल्या. आनी तुका दाखयता पॅच पळय गो, कितले कडेन फोंडकुलां पडल्या गो, व्हडलीं व्हडलीं फोंडकुलां. ती पॅच मारिनासतना गेल्या मुगो पॅच पळयत कशी. हय, निलेश काब्राल काकाच्या कानार घाल. हय, हांवें तुका इडिओ काडला पळय न्हू, तो निलेश काब्राल काकाक दाखय. आमचो गोविंद मामा आहा पळय आमचो पिरयोळचो आमदार, तिंकाय दाखयता. हे पळय हे तुमगेले न्ही गो. पूण म्हाका एक सांग, तुमगेलो इंजिनियर बी कोण आसना गो, म्हणजे अशें ते पॅच मारपी येता, हांगा कितें मारुया रे इल्लो पॅच, मारुया तर म्हणून. हय, आगो शितोळान देवळी आहा पळय थंय तशेंच फोंडकुलां उरल्या. मारतात न्हू पॅचिंग करता, सारकें करा मरे, नाल्यार करूच नाका मरे पापयानू. हय, पॅचिंग पॅचिंग म्हणून नाची करून मिशीन हाडलां आनी मदीं मदींच पॅच. हय, आतां कितलें वयतलें उरतलें म्हणून देव जाणा गो. पूण पॅचिंग तरी करा मुगो, पेचीतपणान करूं नाका न्ही. म्हणून काब्राल काकाच्या आनी गोविंद मामाच्या हेजेर घाल, कानार घाल. आमगेलो आमदार न्हू गो तो. हय, आनी तुंवूय हें न्हू गो स्टाफ न्हू गो PWDचे, ते मातशे जाग्यार घाला. म्हणून अतली पेचपेचीतपणां पॅचिंग करूं नाका. ओके, बरें. 31 तारखेक आमी मडगांव लोहिया मैदानाचेर मेळुया. हय, आमच्या सारकीं कोण हय स्वताचे तकलेन विचार करपी आहा ती. ओके, बरें, बाय बाय बाय.